मोरगांव पालिकेन वास्को चकचकीत करपाचो प्लान केला, मात पालिकेच्याच बिल्डिंगेच्या वाठारांत कोयर कुसता। तो काडपाची तकालस पालिका घेना। त्या कोयरांत धुल्लान माखिल्लो शिवाजीचो फोटो पळोवन लोकांचें सणकलें। मुरगांव पालिका वास्को चकचकीत करपाचे प्लान उलोवन दाखयता। स्वच्छता अभियान मार्च देतान सुरू केलां, मात पालिका बिल्डिंगेंतल्या जनता वाचनालय सभाघराच्या वाठारांत फाटले कांय दीस कोयर तस्सो पडून आसा। त्या कोयरांत शिवाजीचो फोटोय धुल्ल खाता। स्वच्छ भारताच्या नांवान कितें चलना काय म्हूण लोकांचो प्रस्न। आज शिवाजीच्या फोटोची ही स्वच्छ भारत अभियानाची ही परिस्थिती आहे, तर आम्ही किती आमच्या दुर्दैव म्हणपाचे पडले। आणि वास्को सारख्या शहरात आणि वास्को सारखे म्युन्सिपाल्टी इतले व्हडले कॉन्सुलर बसलेले आहात, सगळे बसलेले बस स्टॉप चीफ ऑफिसर बसता आणि कितें बसता, कितें हे म्हणे। आज हे म्हाका अशें दुख्ख दिसता हे पळोवन, आणि त्याच्या बरोबर झाडू दवरलेले आहा। परत तो फोटो थंय खाचे आहा, त्याचेर काय हे करप ना। बरें दुसरें म्हणजे कितें एक 2 ऑक्टोबराक म्हणून एक साफसफाई म्हणून एक दिवस दवरलेलो आहा, तर त्या निमतान जर पळयत जाल्यार आज हे अशी घाणेरडी हे म्हाका आतांच्या हेतूर हे म्हाका बरोबर हे दिसना। हे करप नगरपालिका ही सगळ्यात व्हडली नगरपालिका आणि ए ग्रेडेड नगरपालिका, पण ह्या नगरपालिकेन जो जागो जनता वाचनालयाक दिल्लो आसा, तर त्याच्या भायल्या प्रिमायसीस म्हणजे कॉरिडोरान ही एकदम घाण पडलेली आसा। म्युन्सिपाल्टी कितें करता हें कांय कळना। भायर गेले 2 वर्सां जालीं आमी स्वच्छतायेचें अभियान पूर्ण भारतभर प्रत्येक राज्यांनी दवरलें। त्या भायर आमच्या प्रत्येक वॉर्डांनी आमी स्पर्धा दवरली गेली की स्वच्छतायेचें अभियान, थंय अवॉर्ड आनी कितें कितें वेगळे वेगळे प्रायजीस बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। पण ह्याच म्युन्सिपाल्टीच्या प्रिमायसीन असो कचरो दवरप ही खूब वायट दिसता पळोवपाक। त्या भायर हांगा छत्रपती शिवाजींचे फोटो आसा, मन दुखावता हें पळोवन। जे कोणें तें कर्म केलां ताचेर एक्शन जातली अशें दिपाली नायक म्हणटा। ते पिक्चर हांवें पळयलां आनी म्हाका दिसता ते म्युन्सिपाल्टीच्या हॉलान जो मॅनेज करता ताजी लॅप्सीस आसा, ताका आपोवन हांव विचारतलें आनी इट इज व्हेरी बॅड ऑन हीज पार्ट टू डू दॅट। आय विल रियली टेक एक्शन अगेन्स्ट इट। कचरो तो म्हाका दिसता शेनवार आयतार हांगाचे कोण कोण येवन रावता, हांगा विजिटर्स येतात आनी ती तशीच लॉयटर करून वतात। उडंटा खातीर दिशांत परब। भारताच्या मुक्ती उपरांत देशा खातीर काँग्रेसीचेंच योगदान मोठें। युपीएच्या काळांतूय सर्जिकल स्ट्रायक जाल्ले, मात तांचें मार्केटिंग करपाक काँग्रेसीक जमलें ना म्हूण काँग्रेसीचो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अमरिंदर सिंग बरार उलयला। हरमल काँग्रेसीचो युवा मेळावो जालो। मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बीजेपीक ह्या फावट घरा धाडटले म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी उलयले। आज पारेकर साहब कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने आरएसएस से सीखा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ करती थी हमारे राज्य में, लेकिन हमारे को चमकाना नहीं आता। गूगल पे सर्च करो, ये पहले कई बार हो चुका है। यूपीए की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक कई बार हो चुका है, सर्च ऑन गूगल और इंटरनेट, लेकिन हमें उसको पब्लिसिटी करना नहीं आता। ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। इस बार तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के समय ये कई बार हुआ है। और पारीकर साहब कहते हैं कि ये भी हमारे को इसकी ट्रेनिंग आरएसएस ने दी है। खंयची जे विचारसरणी आसा ती तुमकां पडटा, तुमकां जी विचारसरणी काँग्रेसची पडटा म्हणून तुम्ही हांगा आयिल्ले आसा। कित्याक काँग्रेस मुख्य तेचे ब्रीद वाक्य म्हणजे सर्व धर्म समभाव। आमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचूंक जाय। आज वेगळे वेगळे चुली लोक मांडूंक लागले। टॉप खुर्चीर बसलेलो मनशाचो मतदारसंघ आसा, पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सीएम। ह्यो त्याच्या मतदारसंघान ह्या मतदारसंघाचे युवक युवती काँग्रेस सिंपथायझर काँग्रेस प्रेमी तुम्ही हांगा जमल्यात मोठ्या संख्येन। तुमच्या खातीर ताळयो जाल्यात। तुम्ही कोणाक भिनात, तुम्ही लोक तुमच्या खातीर जो वावरता, तुमच्या खातीर जो सदांच झगडटा त्याच्या फाटल्यान रावतात, त्या पक्षा फाटल्यान तुम्ही रावतात सदांच। आयज हांव इतकें म्हाका दिसता हॉल कमी पडलो। या युवा शक्ती खऱ्या अर्थान चालना कोणी दिली?
तर काँग्रेस पक्षाचो एक युवा नेता जो आमचो पंतप्रधान जालो आणि ज्या पंतप्रधानान श्रीलंकेच्या अतिरेक्यांनी त्याचा बळी घेतलो ते आमचे राजीव गांधी. त्या युवकान राजीव गांधी जगाक दाखवून दिले की भारताची युवा शक्ती जी आसा ही जगातल्या इतर राष्ट्रांतल्या सगळ्या शक्ती इतकीच किंवा त्या मनात चढ ताकदवान आसा, बुद्धीन आसा, कार्यक्षमतेन आसा. पण आता बीजेपी पक्षाचे आणि त्याच बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो आताचो सीएम आसा त्याच्यात विश्वास दवरपाचो ना. आता पुरे झाले 15 वर्सां गेली हेच्या खातीर आणि सदांच म्हणटालो ऑपोजिशन आसा. अरे आता सीएम जाऊन कितें केलें तूं? सीएम जाऊन कितें करिना जाल्यार कितें जाय हो मनीस आमकां? ह्या मनशाची आमकां गरज ना. ह्या मनशाक एक दो दर्या में फेक दो. तिसऱ्या आयएसएलांत केरळा ब्लास्टर्सान एफसी गोवाक 2-1 गोलान हरयले. एफसी गोवान पयल्या हाफांत जुलियो सीझरा वरवीं लीड मेळयल्ली. दुसऱ्या हाफांत केरळाचे मोहम्मद रफी आनी बेलफोर्टान प्रत्येकी 1 गोल मारून आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिलें. आतां मेरेन ह्या सिजनांत एफसी गोवा फातोड्डे 2 मॅची खेळ्ळ्या आनी दोनूय हरल्यात. हे खबराचे रांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.